प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज मंगळार. आयचें शिवर्तमान जावन आसा माथवाचो 21वो विसवोर, वोड 28 ते 32 पर्यंत. Mathew chapter 21 verses 28 to 32. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तुमकां कितें दिसता? कोण एका मनशाक दोग पूत आसले. ताणें पयल्या सोरशी येवन म्हणलें, पुता वच आनी दाकाच्या मोड्यांत आज काम कर. पुतान म्हणलें, हांव येसोना. पूण उपरांत ताणें आपलें मन बदल्लें आनी गेलो. मागीर दुसऱ्या लागीं वचून ताणें तशेंच म्हणलें. पुतान जबाब दिलो, हांव येता सायबा, पूण उपरांत वचूंक ना. ह्या दोगां भितर कोणें बापायची खुशी केली? ताणें म्हणलें, पयल्यान. जेजून तांकां सांगलें, दोन वसूलदार आनी शिंदोळ बायलो तुमच्या आदी सुर्गीच्या राजांत वेता. कारण जो हांव देवाक मानता तसल्या जिविताची वाट दाखोवंक तुमचेशी आयलो, पूण तुमी ताचें मानून घेवंक ना. पूण दोन वसूलदारांनी आनी शिंदोळ बायलांनी ताचें आयकलें. तें पडून तरी तांचें मानून घेवन तुमी तुमचें जिवीत मन बदलूंक ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान जेजू आमकां दोगां पुताची वोपार दिता. आनी ह्या वोपारीन तो कितें आमकां सांगूंक सोदता? पयलीं आमी समजून घेवया ही वोपार म्हणजे कितें म्हणटा जेजू ह्या वोपारीन. एका मनशाक दोन पूत आसले आनी तो एकल्या पुताक म्हणटा, बाबा वच आनी दागमोड्यान वचोन तूं थोडे आयज काम कर. आनी भाव म्हणून तो म्हणटा की दाकाच्या मोड्यान वेतलो आनी काम करतलो, पूण पयलो म्हणटा हांव वचना. पयलो पूत म्हणटा हांव वचना. पूण तेजे उपरांत तो कितें करता? तो चिंता, अरे बापायन म्हाका सांगलां वच म्हणून. तो आतां ताच्या मनाची नोटसणी करता आनी मागीर तो वेता आनी दाकाच्या मोड्यान काम करता. तेजे उपरांत बापूय येता आनी आपल्या दुसऱ्या पुताक म्हणटा, अरे बाबा तूं मातसो वच आनी दाकाच्या मोड्यान तूं आयज काम कर. तो बापायक म्हणटा, वय बापूय, वय हांव वेतलो. आनी शेगी तो वचना. भाव भयणीनो, आमी सगळीं ह्या दोगा पुता भाशेन केन्ना आमी ह्या दोगां पुता भाशेन जाता. कितले पाटी आमी ना म्हणटा, ताजे उपरांत आमी नियाल करता आनी आमची तें कोत्ता आमच्या जिवितांत. जेजूचे देवाचें उतर म्हणटा, वच तुज्या पेल्याक बोगशी, तुज्या भावाक बोगशी, तुज्या भयणीक बोगशी. आनी आमकां दिसता कित्याक बोगसूंक जाय. मागीर नातालांची परब येता आमी रितीराक वेता, देवाचें उतर आयकता आनी देवाच्या उतराची सजमणी घेता आनी तेज्या उपरांत आमी आमच्या मनाची नोटसणी करता आनी वेता आनी आमी त्या भावाक, त्या भयणीक, आमच्या शेजाऱ्यांक आमी बोगसणें दिता. पूण कितले पाटी भाव भयणीनो देवाचें उतर आमकां सांगता, वच हाका आदार दी, वच हाका वचून बोगसणें दी, वच देवाचें उतर आजून शीक. आनी भाव भयणीनो, आमी जेन्ना ह्या दुसऱ्या पुता भाशेन जाता, वय आमी कोत्तेले हांव, सदांच म्हणटा वय आमी कोत्तेले हांव, वय आमी देवाचें उतर आयकोपाक येतले हांव, वय आमी तांकां बोगसणें दितले हांव. आनी हें सगळें आमी वय म्हणून आतां दीस जाले सुमान जाले, म्हयने जाले, वर्सां, आनी आतां आमचे केंस पिकल्यात. आतां आमचो वेळ वचपाचो जाला आनी आजून आमचें काळीज, आजून आमचें मन आमी बदलूंक ना. आनी आमी आतां दुसऱ्या पुता भाशेन जाता, फकत वय म्हणटा, वय आमी कोत्तेले म्हणटा, पूण आमी कांयच करिना. भाव भयणीनो, कितलीं जाणां आयज आमी म्हणटलीं दुसऱ्यांक मुजे पासत मागणें कर. कितलीं जाणां म्हणटलीं दुसऱ्यांक मुजे पासत मागणें कर. मागणें करपाचें म्हणजे कितें? जेन्ना आमी कोणा कडेन उलयता, आमी ताका सांगता तूं ताका सांग हांवें कितें सांगलां तें. आमी केन्ना म्हणटा, आमी फोन उखलता वा आमी ताका मेवता, आमी ताचे बरोबर उलयता. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमकां जाय संबंद देवाशी धरपाक. मागणें जावन आसा संबंद देवाशी. मागणें फकत देवस्पण न्हय, मागणें फकत धर्म न्हय. आमी मागणें केलें जालें आमचें मागणें आमकां देवाच्या संबंदान हाडटा. आमचें मागणें आमकां जेजूचें काळीज आनी आमचें काळीज एक करता. पवित्र आत्मो आमकां शक्ती दिता, जाणवाय दिता. आनी ते मागणें केल्या उपरांत
आतां देव आमचे कडेन उलयता आनी देव आमकां कसो उलयता तो आमकां उलयता ताच्या उतरा वरवीं. कितलीं जाणां आमी भाव भयणीनो फकत देवस्पण करतात, आयकतात 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 आनी कांयच करिना. पूण जेन्ना आमचें तोंड उक्तें करूंक जाय आमी आनी हाच्यो खबरो तांच्यो खबरो सगळ्या संवसाराच्यो खबरो हाणें कितें केलें ताणें कितें केलें तो कितें खाता तो कितें करता ह्यो खबरो आमी करपाक तयार ना. पूण जेन्ना आमी आमचें तोंड उक्तें करूंक जाय मागणें करूंक जाय आमी केन्नाच मागणें करिना ना तर आमी देवाचें उतर आयकना तें उतर आमी पाळिना आनी आतां आमी दुसऱ्या पुता भाशेन जाता फकत उलोवपाचें कांयच करपाचें न्हय. आनी भाव भयणीनो आयज जेजू आमकां सांगता तो म्हणटा हे दोग पूत जावन आसा आमी सगळीं. कितले फाटी आमी देवाचें उतर आयकता आनी तेजे उपरांत आमी कांयच करिना पूण एक दीस आमी नियाळ कोत्ता आनी आमचें मन बदलून आतां आमी तें उतर पाळटा. आमी जावया ह्या पयल्या पुता भाशेन. भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आमी खरेंच ताचेर नियाळ कोत्ता, आमी आमच्या मनाची नडसुणणी कोत्ता. हाणें कितें सांगलें ताणें कितें सांगलें ताचेर आमी कसलीच चोत्राय धरिना पूण फकत देवाच्या उतराचेर चोत्राय धरता. आतां आमी दिसपट्ट्या जिवितांत हें उतर आमी पाळटा तेन्ना आमी खरेंच जेजूक सांगता की खरेंच ताजो मोग कोत्ता म्हणून. खरेंच आमच्या सर्गीच्या बापाक म्हणटा आमी बापा हांव तुजो खरेंच मोग कोत्ता म्हणून. बिश्टें म्हणलें मोग केलो, कृष्णन थोडें मागणें केलें, थोडें दोवेसपण केलें, थोडें हिंगा तें मीस आयकलें, आमच्यान केन्नाच संबंद धरूंक जायना. आमी फकत आमकांच फटयता. भाव भयणीनो ढोंग्या भाशेन आमी आयजतान आमचें जिवीत सारून आनी बदलोवया. आतां नातालांची परब येवपाची आहा, आतां जेजू पुत्तून येवपाचो आसा. आमी ताका येवकार दिवपाक तयारी करया. खरेंच आमची देवाच्या उतरान रिगून आमच्या मनाची नडसुणी करून हें उतर पाळून खरेंच आमी जेजूक दाखोवया की आमी खरेंच ते पयल्या पुता भाशेन वचोन आमी आमचें जिवीत सारूया. आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमी शिवर्तमान आयकता खूब जाणां आमी थोडीं आयकतल्या थोडीं आयकोची नात पूण आमी आयज जी खरेंच जेजूचेर बावर दवरता हें उतर आमच्या काळजान रिगून धरुया, आमच्या मनाची नडसुणणी करुया आनी हे मनाची नडसुणणी करून हें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितांत पाळुया आनी खरेंच हे क्रिस्ती जैतिवत जिवीत जिवंक आयजतान आमी निच्यो करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.